Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. मोगाळ भयणी भावांनो, आयज आमी आमच्या भारताची पयली सांतीण भाग्यवंत आल्फोन्सा हिची परब समोरमता. घोवांचो कोणो जमनीर पडोन मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण तो मरत जाल्यार भरपूर फळां दिता. ही शुभ वर्तमानांतलीं उतरां सांत आल्फोन्सान आपल्या जिवितांत पाळ्ळी. देवाच्या मोगाचे उर्बेन भरून भाग्यवंत आल्फोन्सान कोश्ट दूख मोगान सोंसले आनी ते सोडवणेची हातयारां केलीं. आख्या तिच्या जिवितांत एका भुरग्याचें सादेपण तिणें सांबाळ्ळें. सदांच हांसतें मुखामोळ आनी तोंडार हांसो जो मरणाच्यान पर्यंत काडूंक जावंक ना. धाकटुलीं भुरगीं रोखडींच तिचेशीं येतालीं आनी तिचेशीं रावूंक आवडेतालीं. णवशिसां तिचे जाणवायेचीं उतरां आयकूंक आशेतालीं आनी तिचें सॅक्रिफिसाचें आनी आप दमोवण्याचें जिवीत पळोवन संतोसतालीं. ह्या आमच्या सांतिणेच्या विनवणेन आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताचे कोश्ट देवाची मोगाची देणी कशी घेवंक आनी संवसाराच्या वायटाक लब्ध ना जावंक, पूण दैवीक सुगुणांनी वाडूंक आमकां आदार दी म्हूण भाग्यवंत आल्फोन्साच्या पुण्या उदेशीं आनी तिच्या पदवेदार विनवणेन फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. भाग्यवंत आल्फोन्सा, माग आमचे पासत. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, बोडाई दाखोवंक सोदतात ताणें सोम्या सोबे बोडाई दाखोवची. आपणाचीच व्हडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलेलो जायना, पूण जाची व्हडवीक सोमी सांगता तो की मनीस व्हड आनी मानलेलो. म्हजें पिशेपण तुमी इलें सोंसलोलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेमाशा भोगता, ती देवाचीच प्रेमाशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतोर करून दिल्यांत आनी हे पोरी एक निर्मळ आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातांत तुमकां घाल्यांत. देवाचें उतोर हें. आमचो जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओत्रेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या, दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरंतरी. दिसान दीस तुक दिनवासतां, हात जोडटां तुज्या नांवाक. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलोले पोरी म्हजो आत्मो धादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुज उगडास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच धरलां दिसता. जबाब: देवा म्हज्या देवा,
तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सोर्वेस्पोरा, म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो ओत्मो, तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब: देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार: जेजूचे पोतिणी ये, फुडें सोर, हो मुकूट घे. सासणाक थावन सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सोरलोल्या 10 आंकवारी भाशेन सोर्गींचें राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाणयो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बराबर तेल घेतलें ना. शाणयांनी दिवल्या बराबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगळ्यो जेमेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोद्यानीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सोरात. तेन्ना त्यो सगळ्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपापल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताचे बराबर लग्नाच्या ओसऱ्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटोच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्था नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्था घराच्या राटींनी भारी हारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाळून सोम्यान म्हणलें, मार्था, मार्था, कितल्या वस्तूंची म्हूण धास्ती तुका. पूण थोड्यो वस्तू वो एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
नियाळ तें खरेंच सगळ्या बियांवून ल्हान पूण वाडतोच सगळ्या झाडपाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता. मातेव 13:32. नियाळाक आधार. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आल्फोन्सा हिचो सेवाधर्मीक उगडास करता. ती 1910 वर्साक केरला वाठारांत जल्मली आनी अन्नाकुट्टी म्हूण तिका नांव दिलें. 1928 वर्साक फ्रांसिस्कन क्लारिस्ट कॉंग्रिगेशन हातूंत तिणें पयलो धर्मीक जिविताच्यो आंगवण्यो केल्यो आनी आल्फोन्सा म्हूण नांव घेतलें. पिडेंत ती पोस्टवताली पूण तिचो भावार्थ थीर आसलो आनी सदांच खुशालकायेन तिणें आपलें जिवीत सारलें. ल्हान भुरग्यांक ती इस्कॉलांत शिकयताली पूण तिची पिडा वाडत चडत गेली आनी 1946 वर्साक 35 वर्सांचे पिरायेर ती ह्या संवसाराक अंतरली. 2008 वर्साक पाप साहेब बेनेडिक्ट 16व्यान तिका भाग्यवंत म्हूण पोरगोटली. दर एका जेजूच्या पाटलावदारांक जेजू आधुनीक संवसारांत सासवांचें बी आनी आमटें जावंक आपयता. ल्हानविकायेन आनी खालतीकायेन समाजाक नवें रूप दिवंक जेजू आमकां आपयता आनी पाठयता. संवसारी शिकवणेन घुस्पवलोल्या समाजाक क्रिस्ती तत्वांनी गिरेस्त करूंक जेजू आमकां शक्ती दिता. आमी जोण एकलो आमच्या भेसांत वावरांत आनी कार्यांत सर्गींचें राज बांदून हाडूंक वावरूंक आनी आमचें बरें देखींतल्यान दुसऱ्यांक ह्या राज्यांत भितर हाडूंक बळवंत हात्यारां जावंक आमकां आनी आमचें सगळें सोम्याचें आदीन करुया. सर्गेंच्या बापा, ल्हानविकायेन आनी खालतीकायेन समाजांत नवसोडणी हाडूंक वावरूंक आमकां शिकय. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.